गोवाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे सपन तडी मतदानांतल्यान बीजेपीचे 10 उमेदवार जिखले. 11वा बिनविरोध आयिल्लो रियाज खान. आमच्या हाऊसिंग बोर्डान धर्म पंथ जातीचे राजकारण चलना. जो बरो काम करता तेका वोटिंग वता आणि हेच्या फुडें जावचें ना. खूप ताका अपोज जातालो राया कॅन्डिडेट म्हणून. आयज तेणें म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी तेणें म्हाका हांवें ताका चॅलेंज केली. दोतोर तुवें म्हाजेर विश्वास दवरला म्हणून हांव तुका 400+ मतांनी निवडून येतलो. तें ताका हांवें करून दाखयल्लें आसा. सेकंड आमचोच बूथ अध्यक्ष बीजेपीचो भाजपाचो अध्यक्ष 209. सो कशें फायट पळोवंक गेल्यार तुमच्या त्यांच्या भितर जाली बीजेपी फायट म्हाका व्हेरी इजी आसली जर म्हाजी काकी रावून आसली जाल्यार. कित्याक 10 वर्सां तिका आमी रिप्रेझेंट केल्ली न्हू आनी तिका 164 पडली. सायजेबल वोट्स पडली जी फोड म्हाज्या कार्यकर्त्यांची जावं म्हाजीच वोट्स गेली. खरें म्हणटाल्यार म्हाका बरें दिसलें की म्हाजे लोक मेजॉरिटीन म्हाज्या बरोबर आसा. आनीकूय अपेक्षा आसली पण काय समजोंक ना म्हाका. आमच्या सीएमाच्या हांव धन्यवाद मानता की आमच्या सारक्या सामान्य कार्यकर्त्याक तिकेट दिवन म्हाका तेणी निवडून हाडला. आमकां सगळी विकास कितें आहा ते विकास कितें आहा आमचो करपाचो तो आमी सगळे दोतोराच्या हाती खाली सगळे करून घेतली. डायरेक्ट जॉबाचीच लोकांनी अपेक्षा आसा. त्या जॉबाच्या दोतोरा कडल्यान करून घेतल्या आनी लोकांक सांगता आनी सार्वजनीक कामां आसा पळय ती करून घेतली. भुरग्याचे खूब आसा जॉबा. ब्लॅगनाक सीट सोडूंक नाशिल्लो जाल्यार तोवूय खंय जिखपाचे. तो जिखपाचें म्हणटा तो सुद्दां आमी जिखतले आसले. चॅलेंजीस सांगता आसलो तो ते दोतोरच्या पांयार घालून घेयना. आमी जिखतले आसले. पालिका हातात नाशिल्ली. उदरगतीक आडखळ जाताली. आता जावची ना. बीजेपीची फुडारी सुलक्षणा सावंत उलयली. जेना जरी आम्ही साखळेचे आमदार आशिल्ली 2012 किंवा 2017 पण तरी सुद्धा साखळी म्युनिसिपालिटी ही आमच्याकडे केन्ना नासतली आणि खंयसर तरी एक खंत आसताली. कित्याक बरें काम जेन्ना मुखार वता तेन्ना खंयसर तरी एक अडथळो कसो सदांच आसतालो. पण आयचे घडी जे आसा पळय न्ही हांव एक सांगपाक सोदतां ही एक सुरवात जाल्लेली आसा आणि ही जी सुरवात जी आसा ही बऱ्या कामाची सुरवात जाल्लेली आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो बाबाय प्रचाराक भोंविल्लो. जिखताच म्हूण तोवूय शुअर आशिल्लो. हांव 2 दीस भोंवलां. म्हाका गॅरंटी आसली. माडकाराच्या वार्डांसून हांव 3-4 वार्ड 2 दीस भोंवलां. तुम्ही सुद्धा प्रचार केलो. प्रचार केलो. हांव प्रचार केला. सिद्धी हो परत निकिता परत विड्डेचो न्यूज घेतलेलो हांवें. विड्डे म्हाका गॅरंटी आसली. सिनियर आशिल्ल्यान आपुणूच नगराध्यक्ष जातलीशी दिसता म्हूण सगळ्यांनी घरयल्ली रश्मी देसाय फेटो बांदून लावल्या. चेअरपर्सन तुम्ही वगैरे असणार. 100% असू शकते. कशाला 2 टर्मची एक्सपिरियन्स सिनियर आहे. परत इतका टफ फाईट देऊन आज परत त्या वॉर्डमध्ये मला नक्की विश्वास आहे आमचे मुख्यमंत्री मला परत त्या चेअरपर्सनला सुद्धा मला ते संधी देईल आणि मला तो पद मिळेल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.